ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ, ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ
할렐루야 예수에게 특별 상가다 할렐루야 할렐루야 예수에게 할렐루야 할렐루야 예수에게 할렐루야 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 누가 소비한 예수 वगळा 누가 소비한 예수 아라다 누가 소비한 예수 저희 누가 소비한 예수 वगळा 누가 소비한 예수 할렐루야 누가 소비한 예수 वगळा 누가 소비한 예수 아라다 누가 소비한 예수 저희 누가 소비한 예수 할렐루야 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 मगचनो जेजू क्रिस्त उंड्यारो पार कुरुसो आमच्या सोबे हजर आसा कीर्तन 82 ओळ सांगता दळबारांच्या सर्वेच पोरा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी वैमोगाच्या भवन भयणीनो जो कोण सोम्याचेर देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस कुरुसो भागी कित्याक या बापान ताजे एकल्याच पुताक आमकां दिलो या बापान आमचो इतलो मोग केलो की आमी कोणेंच नाश जायना जावच्याक आमकां हर एकल्याक बाचावी या बापान पुता मुखांतर जोड दिल्या जो कोण म्हजे विश्वास दवरता तो नाश जावचो ना म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त ह्या खातीर मोगाचो कीर्तनकार म्हणटा जो कोण बापाचेर विश्वास दवरता बापाची काकूळ तूं जोड घेतलो कीर्तन 68:19 ओळ म्हणटा सदैव बाप सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचे भारतो ववयता देव आमचो सडवंदार मगजणे आमी उडासावन दवरचे आमचो बाप आमचो जेजू आमचे हर एक भार आमचे कश्ट आमचे पिडा आमची पातकां तो ववयता म्हणटा कीर्तनकार तर आमी कितले भागी मोगाचलो आमचो बाप आमचे सोवे आमचे खातीर आमचे कश्ट आमचे पिडा शिडा आमचो हर एक भार तो ववयता ह्या खातीर आमी भागी ह्या खातीर आमी जेजूचेर देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय कीर्तन 73:5 ओळ म्हणटा तुजी वाट सर्वेस पराशी परती ताजेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो आमची वाटो त्यो बापा सरशी आमी परती जे म्हणटा जे केन्ना आमी बापा सरशी आमची वाट आमी परतीता ताजेर विश्वास आमी दवरता तो सगळें आमकां कितें गरज आसा हें सगळें तो करतलो म्हणटा कीर्तनकार देवाचें उतर तर मोगाचो हे जेजूचेर देवाचेर फातयेनी आमी दवरया विश्वास आमी दवरया कितें आमकां कळीत आसा जे कितले सण आमी जेजूचेर अवलंबीत जाता हर एक दीस ताज्या लागीं मागता देवाचें उतर आमी वाचता तितले सण देव म्हजे थंयची येता जोच्या 15व्या अध्यायांत आमी वाचता कशें वांटो एक वाली थंय एकवटी जाल्ल्या करीत फोळदींक शकना तशें तुमी म्हजे थंय एकवटी जाल्ल्या करीत फोळ दिवंक शकचे नात म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात ह्या खातीर मोगाचो देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय लुकाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता थंयसर जेजू वादळ थंड करता हे जेजूचें उतर आमी भक्तीपणी आयकुया एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगता दोंडीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो तशें ते भायर सरले मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली तितल्यार सरोवरचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें दोनी भितर उदक भरून ते सर्व व्हड आपायांत पडले शिस जेजू सरशी आयले आनी ताका जागावन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडतांव म्हणून बोबाटले जेजून उठून वाऱ्याक आनी उसांबोळारांक बेश्ट आयलें तेन्ना वारें वादळ रावलें आनी सक्क
संकट शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शीस भियेवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटले, तर हो कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मायता आनी ती ताका काळजातात. पळय मोगाचो, कित्याक आमी जेजूचेर विश्वास दवरिसय, कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ दवरिसय म्हणून हे देवाचें उतर हे घडीत आमकां विवरिता. जेजू आपोस्तोल पयण करनासतले आनी जेजू न्हिदेन आसलो आनी लारां वारें वादळ त्या दोनीक मारूंक लागले. आनी ह्या वेळार आपोस्तोल बोब मारतात, बाचाव कर क्रिस्ता सोम्या, आमी बुडता. आनी त्या वेळार जेजू उडता आनी वाऱ्याक वादळाक लारांक तो फर्मायता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळें शांत जालें, सगळें शांत जालें. आनी त्या वेळार जेजू सवाल विचारता, खंय आसा तुमचो भावार्थ? खंय आसा तुमचो भावार्थ? खंय आसा तुमचो विश्वास? म्हजे सरशी तुमी आसात, हांव तुमचे संगी पळयणार आसा. म्हजी सर्व शिकोवण तुमी आयकल्यात. हांवें केल्ली सर्व आश्चर्यां अजापां पिडेस्तांक देवसारा दवडोवचे मेल्ल्यांक जिवान केल्लें तुमी दोळ्यांनी देखलां, हाचो अनुभव केला. खंय आसा तुमचो भावार्थ? तुमकां हांव राखिना गी, तुमकां हांव मरोंक सोडीन गी, तुमकां हांव कश्टार घालीन गी म्हणून जेजू आपोस्तलांक सवाल विचारता. ह्या खातीर मोगाचें आयचें देवाचें उतर आयचें किर्तन आमी आयकलें, देवाचेर विश्वास आमी दवरया आनी सर्व संगती देव आमकां करता. कशें आपोस्तलांच्या दोणीर जेजू आसलेलो, आज म्हज्या आनी तुज्या जिणयेच्या दोणयेर जेजू आसा. तो खरोच हजार आसा, कित्याक आमी हर एकलो पवित्र स्नानान त्रिएक देवाक आमी स्विकार केला. आमी हर एकलो मागलेले जावन आसा. ह्या खातीर जेजू आमच्या जिविताच्या कुटुंबाच्या पयणार आमचे सोवे आसा. आमचें काम कितें? आमी जेजूक जागोवचें. कशें आपोस्तलांनी जेजूक जागयलें, आमी बुडता आनी न्हिदेन ती जेजू ह्या आपोस्तलांचे मागणें आयकता आनी तो उठता आनी तेज्या उतरान सगळें शांत करता. मगचून आज आमी आमच्या मागण्यांत जेजूक जागोवंक जाय, आमच्या थंय आसलेल्या जेजूक जागोवंक जाय. आज आमचे मागणे जेजू आयकता म्हणलो बरोवसो आमकां आसूंक जाय. आमकां तो कान दिता, आमची गरज तो समजता. कित्याक आमी ताजेर विश्वास दवरिसय, कित्याक म्हळ्यार देवाचें जेजूचें उतर निमाणें थंयसर आमी वाचलें. वो कसलो मनीस वारें वादळ दर्यो सयत ताजीं उतरां आयकतात आनी खाल जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो जावन आसा सत्यवंत जेजू. ह्या खातीर मोगाचें आमी देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय. जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरता, देवाचें उतर आमी वाचता, आमचें जिवीत शांत जाता. आमची पिडा शिडा सोसून व्हरूंक देव कृपा दिता, ससाय दिता. ह्या खातीर मोगाचें आमी जेजूचेर अखंड पातयेणी विश्वास आमी दवरूंक जाय. आयच्या ह्या काळार आमचो विश्वास दंडळ्ळा, भावार्थ आमचो दंडळ्ळा. मस्त पोटी देव आसा गी सवाल आमी विचारल्या. हे कित्याक म्हाका घडता? असलें कित्याक म्हज्या कुटुंबां वयर वयर खरगान वरां पिडा, मरणांतीक पिडा, कश्ट, वळवळे, सलवणी सवाल आमी विचारता. मग जो कोणाक थंय भावार्थ ना, जो कोणाक थंय जेजूचेर देवाचेर देवाच्या उतराचेर विश्वास ना, तसल्यांनी मात्र जेजूक देवाक सवाल करूंक शकता. पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरचे. केन्नाच आमी सवाल विसरूंक नजो, कित्याक जेजू म्हजे सोबेंस आसा. ताज्या उतरांची सकत जर ती सगळीं लारां एकाच उतराक थंड जालीं जाल्यार म्हजी येदेशी पिडा, म्हजे येदेशे समस्ये जेजू थंड करिसो नांगी. म्हज्या समस्या, म्हज्या पिडाक परिहार दिवचो नांगी. तर मोगाचें त्या जेजूचेर विश्वास दवरया.
भावार्थ दवरया. आज आमी मागया चडय आमचो भावार्थ सोम्या म्हणून. तर मुखाचे न्हू आतां त्याच जेजूक येदोळ पर्यंत आमकां ताणें राखलां सांबाळलां. आमची सर्व पिडाशिडां गूण केल्या. जायती मागणी आमकां कळीत नासतना आमकां उपकार मेळ्ळ्यात. आमच्या खातीर हेरांच्या मागण्या मुखांतर आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात. आनी जायते विणवणी मरये मायेन आमच्या पात्रोन सांता खातीर सांतान आमच्या खातीर केल्या. हे सर्व स्वता आमी उपकार बाबुडया. गीत आमी गावया, जेजूक हरसिया, ताजी वाखाण स्तुती करया. आनी अशें ताणें केल्ल्या सरळ अजापान आमचेर अजून आसल्या त्या भावार्था खातीर त्याच जेजू करगा स्तुती होगळाप दिवया. हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी 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 हर्सून गावया. आनी देवा बाबा हर्सून गावया, जेजू सोम्या, हर्सून गावया, पवित्र आत्म्या, हर्सून गावया, त्रिएका देवा हर्सून गावया, आनी देवा बाबा हर्सून गावया, जेजू सोम्या, हर्सून गावया, पवित्र आत्म्या, हर्सून गावया, त्रिएका देवा हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया. मगेच्यान आमी उडास कड्या या घडयेर देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपण आसो. आमच्या कुटुंबाचेर देवान दया दाखयल्या, बरी भलायकी दिल्या, दिसपडतो ग्रास दिला, तर वायट विघ्नांतल्यान वरांतले ताणें आमकां निवारला. ताजो मोग ताजी खाकूळ तो ताणें आमचेर ओतल्या. सर्व खातीर जेजू हर्सून गावया, स्तुती करया, आराधन करया, होगळाप अर्गा ताका आमी पाठोवया. हर्सून गावया, जिवीत दिल्ल्या हर्सून गावया, कुर्बेवंता हर्सून गावया, ससनाच्या बाबा हर्सून गावया, जीवदातारा हर्सून गावया, जिवीत दिल्ल्या हर्सून गावया, कुर्बेवंता हर्सून गावया, ससनाच्या बाबा हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया. भविष्यान आमी उडास कडे आमच्या सकट मासो, आमच्या आवय बापयचो तांचो त्याग सक्रिफीस मोग ताणें आमकां दिला. आमच्या जल्मादार आज पर्यंत ताणें आमकां राखला, सांबाळला. जायत्यो न्हीद ताणें राती करसिल्यांत घाम रगत वाळोवन ताणें आमकां शिक्षीत केला आनी ह्या फावंड्या काणफा वयला. आमच्या जिवितांत भवार्थाचें भी ताणें ओंपला, आमचो मोग ताणें केला. आमकां कोणीय सांडल्यारी आमच्या आवय बापायन आमकां सांडूंक ना. आमी जायती रीण करी तांकां मोगाचो, तांच्या मोगाक, तांच्या त्यागाक, तांच्या साक्रिफिसाक, तांच्या हर एका करण्याक तांचेंच जिवीत ताणें खाली केला, त्याग केला. आज आमच्या आवय बापायक अर्गां पाठोवया, आवय बापाय खातीर देवाक हरसुया. जर तर ती देवादीन जाल्यार तांच्या ससनाक विशय आमी मागया. ती सर्गीन जावन आमकां आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद धाडून दिवं दी आनी तांचें ऋण आमी पेल्यांक बरें करच्या मुखार फारीक करचें.
देवाक आमी बास दिवया आनी अर्घां दिवया. आणि दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सरपदवेदारा हरसून गावया, आणि दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सरपदवेदारा हरसून गावया. आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया. आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया. आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया. आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया. आम्ही हरसून गावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमेन. हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergaduga, ergaduga, somya, hugladuga, somya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergaduga, somya, ergaduga, somya. Hugladuga, somya, ergaduga, somya. Jai duga, somya, hallelujah, duga, somya. Vandanduga, somya, ergaduga, somya. Hugladuga, somya, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आमी सर्वस्या मुगेशना ह्या घडी आमच्या दोळे आमी दंप्या जेजू क्रिस्तू आमचे सवे हजार आसा म्हणून ताजे हजारपण वळखून घेवया आनी विशेष करून मोगाचो ह्या घडी आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवया. कितले चड आमी जेजूक समर्पण दिता तितले चड जेजू आमच्या सांगाता रावता, आमचे मागणें तो आयकता, आमकां गरज आसलें तो दिता. तुमी मागच्या फुडेंच तुमकां कितें गरज आसा तें म्हजो सर्गीचो बाप जाणा, हांवें जाणा. तुका आवयच्या पोटान आकारच्या दिस हांव तुका जाणा. तुका म्हज्या तळव्या हातार खांसयला. पळय मोगाचो आमचो देव कितलो मोगाचो. तो म्हणटा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत तुमची पातकां उडास दवरिना, तुमचे गुन्यांव हांव उडास दवरिना. बगर हांव तुमकां बक्षिता. तुमची पातकां ती रक्ता बरी तांबडी जाल्यार हिमा बरी धवी करतलो. मोगाचो जेजून ताच्या जिवितान कोणाकच सवाल केल्ले ना. तुवें कित्याक अशें केलें, तुवें तशें करूनच आसलें. बगार ताणें बक्षिलें. हांव तुका गुन्यांवकार करिना. बगार वोस आनी मुखार पातक करिनाका, आनी मुखार पातक करिनाका. कितलो कनवळो, कितलो मोवाळ क्रिस्त आमचो. तो रागार जायना, तो बेजार पावना. आमी कितली हळशीक नीच पातकी जाल्यार आमकां सोदून तो येता, सोदून तो येता. हे संवसारांत आमकां म्हजें म्हणलें कोणूच ना म्हूण म्हाका भोगल्यार, म्हजो मोग करची, म्हजो म्हाका समजोवची कोणूच ना म्हूण भोगल्यार,
आमी घरांनी एकसुरी पिडेन वळून आसाव, कश्टा वयर कश्ट धरणेक शेवटल्या, पूण मोगाच्या भावांनी भयणी विश्वास दवर म्हजेर म्हणटा जेजू, म्हजेर दवरा तुमचो भावार्थ आनी तुमी सासनीक जिवी जोडतेल्यात. तर मोगाच्या आमकां आमी त्या जेजूक समर्पण दिवया. तू एकलोच पुरो सोम्या, तू एकलोच पुरो, तुजे विण हे जिणेक म्हजे ना सोम्या ना थारो, तुमचो आरंभ तुमचो शेवट. म्हज्या पातकाच्या बोगसण्या खातीर तुवें जीवस भेटोवन दिलोय. म्हजो मोग करसो करो इश्ट तूं. मोगाचो जर असलो जेजू आमचो देव, आमची पातकां पळयन आसलेलो देव म्हजो जेजू, आमच्या कश्टाक अंतान सांगात दिवचो, आदार दिवचो देव म्हजो जेजू, तर हांवें कित्याक भियेजय, कित्याक हांवें टेन्शन करीजय, कित्याक हांवें जायती चिंतना रटावळी मोतीन धरुसय. आमच्या भुरग्यां बाळा विशांत, आमच्या कुटुंबा विशांत, फुडारा विशांत, फाल्यां विशांत, परवा विशांत, येवच्या वर्सा विशांत, कुटुंबांतल्या बऱ्या कार्या विशांत हांवें कित्याक बेजाराय खंत करीजय, जे केन्ना म्हाका समजोवन सो जेजू म्हजे संगे आसता आसतना त्या जेजूचेर खरो भावार्थ विश्वास हांव दवरच्या वेळा हांवें कित्याक भियेजय. मोगाच्या भावांनी भयणी सोम्या, तूं एकलोच म्हाका पुरो, तूं एकलोच म्हाका पुरो. ह्या गिता वेळार आमकां आमी समर्पण दिवया, आमचें कुटुंब आमी समर्पण दिवया, आमची सर्व मागणी आमी समर्पण दिवया. तू एकलोच पुरो सोम्या, तू एकलोच पुरो, तुजे विण हे जिणेक म्हजे ना सोम्या ना थारो, तू आमचो आरंभ शेवट, तुजे थैमात विशेव करो, पातक्या पासून जीवस भेटोवन मोकोसो इश्टू करो. तू एकलोच पुरो सोम्या, तू एकलोच पुरो, तुजे विण हे जिणेक म्हजे ना सोम्या ना थारो, तू आमचो आरंभ शेवट, तुजे थैमात विशेव करो, पातक्या पासून जीवस भेटोवन मोकोसो इश्टू करो. गगडी मोगाचो आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उगडास काडया. कुटुंबाच्या हरी एका संदांचो नांवान आमी उगडास काडया. मोगाचेर आमी उगडास दवरूंक जाय. आमी हरी एकलो आमच्या कुटुंबांत जियेता हें देवाचें योजन. हांवें आज म्हणूंक जायना की म्हजें कुटुंब बरें ना, म्हजी आवय बापूय सारकी ना, म्हजी भुरगीं बरीं ना, हांवें सांगूंक जायना. कित्याक एका सक्रामेंता मुखांतर आमची कुटुंबां आरंभ केल्ली. जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिनाय म्हणल्यार उतराच्या ते बेसांवांनी आमची कुटुंबां देवान आरंभ केल्ली. आमी उडास दवरचे. आलतारी मुखार एकामेका भास दिवन आमची कुटुंबां पवित्र जाल्ली आनी हर एक कुटुंबाची भुरगीं त्याच पवित्र सक्रामेंतांत उदेल्ली. जेजून देवान अभिषिक्त केल्ली. पवित्र त्रिएक देवाक मोर मारलेली आमची कुटुंबाची सांदे. ह्या खातीर मोगाचें आमी उडास दवरूंक जाय. कोणाकच तूं म्हजें न्हय, म्हजो बापूय न्हय, म्हजें भुरगें न्हय म्हणूंक जायना. तशें म्हणचें जाल्यार आमी देवा विरोध वेता, देवाच्या सक्रामेंता उपादेसा विरोध येता. हे आमी उडास दवरचें. ह्या खातीर मोगाचो आमी स्विकार करया आमचें कुटुंब, स्विकार करया म्हज्या आवय म्हज्या बापूय, जावं बरो ती अस्कत, जावं बरो ती फातकी, पूण देवान दिल्ले धेणे तांचे मुखान देवान म्हाका ह्या
संवसारांत जियोवचे भाग फावो केला आज कितें जावन आसा हें सक्कड तांचें योजन तांचो त्याग सॅक्रिफायस ह्या खातीर मोगाचो आज आवय बापूय खातीर आमी मागया तांकां दुख येयलां जाल्यार तांच्या मुखांतर बक्षण आमी मागया आज आमी पळयता जायतीं भुरगीं आवय बापूयक पळयना दुस्मान तशें जियोन आसात कुटुंबांनी उलोवणें ना आवयक बापायक कामाचारनी चिल्लर व्यक्ती जावन लेखता बेजारायची गजल मोगाच्या भावा भयणी आमी कातोलीक क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताची भुरगीं देवाचें स्वरूप देवाचो आत्मो देवाचो स्वास म्हज्या थंय आसा हांव कशें म्हज्या आवय बापूय विरोध वचो तांकां हांव खेळू ह्या घडये मोगाचो तांकां आमी समर्पण दिवया देवा दिन जाल्यानंतर तांचो उगडास काडया सासणीक विशय मागया आज आमी तांकां बास दिवया आनी मुखार तुमकां हांव मोगान पळयतलो हातकाचे बक्षण मागतलो खालतो जातलो कित्याक तुमी देवाच्या जाग्यार आसा देवान आशिर्वाद जालेलीं भुरगीं तुमी आज आमी वडिलांनी आवय बापायनी आमी उडास दवरूंक जाय आमी पवित्र केलेली एका सक्रामेंता मुखांतर आमी तांची आवय बापूय जालेली घोव बायलां जालेली कुटुंब रचलेली जेजून आमकां सांगाता हाडलेले आमची भुरगीं बाळां देवान दिल्ली देणी आमी कोणाकच खेडूंक पयस करूंक शिराप घालूंक जायना हो बांद आवय बापूय भुरग्यांचो तो आमी पुनर्रचीत करूंक जाय मोगाचो आमची कुटुंबां पवित्र रावूंक जाय कुटुंबान समाधान मोग आमकां हर एकल्याक मेळोवंक जाय ह्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आतां मागया आनी समर्पण दिवया जेजूक तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे विणयेक जिणयेक म्हजें नांव सोम्या नांव तारो तूं आमचो आरम शेवो तुजे दैमा विशेव करो पात्या म्हाजो जीव जेतो मोकोचो इश्टू करो तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे वेणये जिणयेक म्हजें नांव सोम्या नांव तारो तूं आमचो आरम शेवो तुजे दैमा विशेव करो पात्या म्हाजो जीव जेतो मोकोचो इश्टू करो मोगाचो ह्या घडये आमचें जिवीत आमी भेटोवन दिवया आमची पिडा शिडा आमचे समस्ये आमचो वावर आमचें बिझनेस दिसपडतो ग्रास आमची कृषी आमी करची हर एक योजना जेजूक समर्पण दिवया येया तुमी कश्टतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशय दिता जे केन्ना बाप पूत पवित्रत्व म्हजे सवय आसा हर एक तांच्या कुशे प्रमाणे जाता आज आमी मागया जेजू लागीं मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय तुवें म्हणाय जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता जो कोण म्हजो आपोस्तोल जावंक आशेता जो कोण म्हजो शिश जावंक आशेता घेया तुमचो कुरीस आनी म्हज्या फाटल्यान येया आपणाकच खाली करा आनी म्हजो पाटलाव करा म्हजी आनी बापाची खुशी करा आनी म्हजो पाटलाव करा ह्या खातीर मोगाचो आज आमी जेजू लागीं हर एका दिसा कितेंय घडोवन दी कसली पिडा येवं दी देवाची खुशी जाणा जावंक आमी मागया देवूच म्हाका कृपाने बोळ दितालो जे केन्ना हांव देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता देवूच म्हज्या कुमकेक येतलो ताणें आमकां हर एकल्याक आंज बडवे दिल्यात
ताणे आमकां पवित्र आत्म्याक दिला. पौल म्हणटा तो आत्मो भियासोने बगार धैर्यादीक आत्मो जेजून देवान आमकां दिला. तर मोगाच्यान आमी भियोवची गरज ना. ह्या खातीर हर एक दीस जेजूक आमचे कश्ट समस्या एकसुरपण पिडा शिडा सर्व रठावळी आमी जेजूक समर्पण दिवया. जायते फावटी जिवीतच नाका म्हणलें बगता. अहंकार भे भिरांत आयचो दीस कसलो जावंक पुरो, फाल्यांचो दीस कसलो जावंक पुरो. जायते रीण आसा, आर्थीक समस्या आसा, भुरग्यां शिकोवचें कशें, जायती मारेकार मरणांतीक पिडेन ओडून आसा. पयशे खंय हाडचे चिकित्सेक कशें पळोवचें, घर ना, काम ना. जायते रटावळ्यांनी समस्यांनी आमी रेवडल्या मोगाच्यान. पूण जेजू आमकां सोडून घालिना. जर तर आपोस्तलांक बुडचे एका सुत्रान ताणें वाचयलें तर जेजू आमकां वाचोवचो ना, आमच्या समस्या परिहार दिवचो ना, आमची पिडा गूण करचो ना. तर आमी ताचेर विश्वास दवरून आमकांच आमची सर्व समस्या, आमचे आयचे फाल्यांचे मुखलें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचो वावर, आमची कृशी जेजूक समर्पण दिवया. एकलोच पुरो सोम्या, तू एकलोच पुरो. तुझे विणये जिणये म्हजे नाव सोम्या नाव दारो. तू आमचो अरब शेवो, तुझे दैमा विशेव करो. जीवन वेगो मोकोसो इस्तू करो. तो एकलोच पुरो सोम्या, तू एकलोच पुरो. तुझे विणये जिणये म्हजे नाव सोम्या नाव दारो. तुझे दैमा विशेव करो. पाप्या पासो जीवन भेटो मोकोसो इस्तू करो. मोगाच्यान आमी सुरू बेरावया आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. हें गीत आमी आयकत आसतना तसो पवित्र आत्मो आमचेर देंवतलो. आमचें तें आसो पवित्र आत्मो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो, धैर्यान भरतलो. आमकां कितें जाय तो बापा लागीं मागोवन धाडटलो. ह्या खातीर आतां आमी भोव पवित्र घडी, अभिशिक्ताची घडी, ह्या मुखांतर पवित्र आत्म्याचे देणी फळां आमी मागया. आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया.
शिकय देवसा पातका नाताना सता सदू शिकय ओविधज्ञा देवोये ओचेतय दुरावोगे उस्वादुजो बागोगे ओचेतय दुचिएगे ओविधज्ञा ये पवित्र में आगळे आमचे देवाने अंगाचे जमलेले हर एकले आमचे आम्ही हर एक लोक तुका आम्ही स्वीकार केला ती देव आमचे सोवे जरा तुझे दो अपोस्तलांचे मरियेचे आणि शिसांचे देवलोय तांकां मिळून असलेल्या भेरादे केले मगला जेजू मगला पवित्रत्म यांकडे अंगाचे जमलेल्या हर एकल्याचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या पिढे शिडेचे आमच्या कष्ट समस्येचे आमच्या आवय बाबाईचे आमच्या भुरग्या बाळांचे तू देवोन ये पवित्रत्म come Holy Spirit come anoint us touch and heal us come Holy Spirit come Holy Spirit you know we are in need of you तुझी आमकां गरज आसा पवित्रत्म ह्या संवसारांत ह्या सैतानाच्या फासांत आमी आसता आसतना फातकांत आमी रेवडोन आसता आसतना फातकाच्या सांकळीन आसता आसतना सर्व वायट सत्तेक गुलाम आसता आसतना वायट सवयेचे गुलाम जावन आसता आसतना आमकां सुटोवंक ये पवित्रत्म ह्या सांकळींतल्यान आमकां मेकळे कर आमकां पवित्र कर नितळ कर आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी दी समाधान दी आमच्या कुटुंबातले सर्व वायट खड्डेपण दुष्ट शक्ती तू नाश कर आणि आमकां पवित्र सुटका दी सुडवण दी बाचावी दी भलायकी दी समाधान दी आणि ह्या मुखांत आमच्या संगत राव पवित्रत्म come and stay with us Holy Spirit ये पवित्रत्म आमचे देवाने come Holy Spirit anoint us touch and heal us Jesus तुझे भावार तू भरवसा रंगस राहिला खंचे तुझ्या पवित्र सत्यान बरं त्यांचे सर्व समस्या परिहार दी धैर्यान तांकां तांचो भावार तू जियोंक परगडूंक एकामेकाचो मोग करूंक बक्षूंक राजी संधान करूंक जेजू पवित्रत्म तांकां तू सत्यवंत कर तांच्या अज्ञान तांच्या काळजांत तुझी धदोसकाय घाल तुझे अज्ञाची फळ धी म्हणून ह्या वेळेर तुझ्या लागीं आमी परत मागता come Holy Spirit come touch and anoint us heal us Jesus come Jesus anoint us heal us Jesus come Holy Spirit hallelujah आम्ही तरी हात उभारूया आणि पवित्रत्म्याक आराधन करी अर्घां दिवया उगडाप दिवया जेजू ख्रिस्त आमकां हर एकल्या ताणें आपुणला आमकां ताणें गुण केला आमकां ताणें समाधान दिला आमची सर्व मागणी तो आयकला ह्या खातीर ताका आमी अर्घां उगडाप दी हालेलुया 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 thank you Jesus मग चुनाता आमी दी मेहरबानी तुझ जेजूचो आशीर्वाद भलायकेचो आशीर्वाद बवडताचो आशीर्वाद एकवटाचो आशीर्वाद मोगाचो बक्षणाचो आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जेजू वतून दी आनी आमची कुटुंब आमचें जिवीत पवित्र करून दी म्हणून ह्या घडये आशीर्वादा खातीर आमी आयती करया
वरवें तुका नावडटा सोमिया देवाची काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या वेळची घेण्या सोम्या कितें फाटी आमी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय लागल्यान दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ताची सुक्षा भोवतीन वरवें तुका नावाडटा सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या वेळची जेण्या सोम्या कितें फाटी आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा सुवार्थेंत आमी दोन प्रमुख अजापां पळयता भावार्थाची अजापां भावार्थ आसलेले नेमती मात्र घडलेलीं जावन आसात आनी त्या अजापांद्वारे आमचो भावार्थ आनीकय गूंड जाता घट जाता आनी देवा थंय आमी फाटीं परतात असलीं दोन अजापां आयच्या सुवार्थेंत आमी वाचतल्या आनी आयच्या मिसा उपरांत आमचो आसलेलो इल्लो भावार्थ इल्लो चडयतल्या आनी गूंड करतल्या म्हणून देवाक भास दिवची हे मिसाचें बलिदान फावो त्या रितीन भेटोवंक आमी आमकांच आतां तयार करया आनी आमच्या भावार्थाच्या विरोध आदारलेले सर चुकी आनी पातकां आमच्या मती काडन देवा लागचें बोगसाणें आतां आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो तुजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसोड सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेन वंसान जुवांव पॉल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना हेब्रावांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वसाप बाबा भयणीनो तर आमचे विशेंत कितें म्हणचें एकूपान वेडो घाल्ल्या बरी
भावार्थाच्या इतल्या साक्षींनी आमच्या भोंवतणी वेडोक घाला आसता आमचे वयलें पथकाचें वजन आमी खांड उडोवया आमकां रेवोड घाल्ल्या पथका तावन सुटोवन आमी दवंक धरली वाट तिरासाणेन धावया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खोसोवया तसो आमचो भावार्थाचो आरांभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुसाचे मोरान मोरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला कोट्या मनशां धांवन कितें सकड ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयेंत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय पथकांचेर तुमी झुजल्यात वय पण तुमचें रगात वळता पर्यान झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना देवाचें उतार्ये देवाचे वडपकार क्रिस्तान सोरो आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे
सवय असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान मचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हडयेक लोकां जमो ताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीरच आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताच्या सांगाता भायर सरन गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडसयतालो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजांच्या हातान पडोन ती कश्टल्ली आनी आपणे आसलेलें सगळें तिणें वखदांक करशिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा चडच करून घेतल्ली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपटलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपणेन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणांच तेची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतोन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. सिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगा लागली. तो वळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानेन वच आनी तुजे पिडेंतली सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांवन जण येवन सांगा लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो. आनीक मेस्त्रीक दोसचो कित्याक? पूण ताणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जाईराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसोंक लागले. पूण ताणें ताका सकटांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायिल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तो तिका म्हणालो, थालिथा खुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. प्रायन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळय नये म्हणून ताणें तांकां खडक्क ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिसे म्हूण ताणें सांगलें. देवाचें वोथ तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या सांजुवांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो. आमचे पैकी सबारां विविध श्रायणांक भेट दितात.
मंगळारा एक कडेन जाल्यार ब्रेस्तारा आनी एक कडेन, बुधवारा मागीर एक कडेन, अशें आमी दुसऱ्या दुसऱ्या श्रायनांक भेट दिता. बेश्टें कोणी भेट दिनात. आतां पयशे आसात आनी वेळ आसा म्हणून भेट दितात. ते कळ्ळें म्हणी कारण आसताच. कोणा एकल्याची मतीक समाधान ना, समाधान मेळटा. कोणा एकल्याक एक उपकार मागोवंक आसा आनी तो उपकार मागिल्ले निमती मेळटा म्हणल्यार बरवशान वेतात. जरी तरी आमकां बरवसो आनी भावार्थ नातल्लो तर कोणी पयशे हातांतले करसून वेळ पाड करतिनात आनी खंयच्या खंयच्या मेळलेल्या श्रायनाक वचून मागतिनात. आमी मागता कित्याक आमी पातयेता आमकां आज नातल्यार फाल्यां तें मेळटलें म्हणून. अशें एक कडेन हांव आनी एक कडेन आमी वेता, आमचे समस्ये व्हरून वेता आनी थंयसर समस्ये सोडन मत हळू करन समाधान आपणावन फाटीं येता. भावार्थान केल्लें मागणें देवा लागीं पावता म्हणल्याक जेजू आज आमकां 2 निदर्शनां दिता. तुवें आनी हांवें भावार्थान केल्यार मागणें तें पावता म्हणलें खंडीत म्हणून तो आमकां सांगून दिता. आनी पयलें जावन आसा थालिता कुम, चलये उठ, आनी चली उठली. भावार्थाचें अजाप. आनी दुसरें जावन आसा ताच्या आंग वस्तुराक आपडल्यार आपूण बरीं जातलीं. आनी आपडलें आनी ती बरी जाली. दोनी भावार्थाचीं अजापां आज पवित्र सभा आयच्या सुवार्ते मुखांतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आतां पयलें अजाप. सिनोगागाचो अधिकारी व्हडलो मनीस, धाकटो मनीस न्हय तो. धाकटो मनीस जाल्यार सिनोगागाचो अधिकारी जावंक असाध्य. तो शिकपी पूण खलतो. वस्तुपणी शिकप चडल्या कडलें खलतेपण उणें जाता. इनवर्सली प्रपोर्शन म्हणटात. पूण हांगासर हो मनीस डायरेक्टली प्रपोर्शनल, म्हणजे कितलो उबारगी तितलो खलतो, कितलो बुदवंतगी तितलो खलतो. त्या देखून जेजू लागीं येता. खलतेपणान ताच्या पांयांक सरपडटा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. व्हडल्या मनशान पांयांक घेवंक सरपडचें बारी उणें. धाकटे मनीस आयिल्ले पांयांक सरपडतातच. आनी हांगासर जेजूच्या पांयांक सरपडटा. त्या देखून ह्या मनशा जावन आमी शिकत जाय जाल्ले एक लिसांव जावन आसा खलतेपण आमच्या जिवितांत आमकां वर्तें करता. खंयचें कोण खलतो जाता तो वर्तो जाता. भाताची कणशी अखंड आसत जाल्यार ती बागवता. खलतेपणाचें एक निदर्शन तें जावन आसा. आनी मनीस जरी तरी खलतो जायत जाल्यार तो वर्तो जाता म्हणलें खंडीत. सोम्या जेजूचेर पातयेवन तो जेजू वट्टक भायर सरन आयला. ताची धूव पिडेस्त, चड पिडेस्त. आनी मरच्या पयलें ताणें जेजून येजय म्हूण ताची आशा. त्या देखून हर एक घडी ताका एका टायपाची एंग्जायटी म्हणटात. म्हणजे तुवें खालें जाता कोण ना, खालें जाता कोण ना. अळे येत आसतना कितलो लोक ताच्या आंगार पडटा, रास पडटा. वेगी येवंक सोडिना. ताकाय आपडीचे हाकाय आपडीचे मुखार वचचे अशें करता आसतना ताची अंतर्मळां उरतात म्हणटात पळय त्या प्रमाणे तो चिंता. अय्यो आनी कितें बेगीन अशें तें आहलें, 10वी तें आहलें, पूण लोक सोडिना. तितलें जाता जाता जाताना कोण एकले घरचो ताच्या अधिकाऱ्याचो कामाचे येवन सांगतात आनी मेस्त्रीक दोसची गरज ना. कित्याक तुजी धूव देवादीन जाली, अंतरली. मेस्त्री काल्याक दसचें आनी ताका आपूण हाडची गरज ना. आतां मरणाची तयारी मात करची. आनी थंय आयकल्लें तो जेजू म्हणटा सतमान भावार्थान तूं पाती येताय जाल्यार कितेंच तिका जावचें ना. खबर आयल्या ती मेल्या म्हणून जेजूचीं उतरां पळया. सतमान तिका कितेंय जावचें ना.
आनी ह्या वेळार सतमादी जाय जाल्यार तितलें सुलाभ ना. कित्याक मेल्या म्हणून खबरच आयल्या जाल्यार सतमान म्हणल्या कुठल्या मेल्ले मनीस उठताय उठना. त्या देखून पूण जायर पातयेलो सोमया जेजूचें उतरां पातयेलो ताच्या उठ्ठकूच रावलो. तो घरा येता म्हणसर ताच्या ताका आपण व्हरून गेलो. आतां जेजू तेगा जाणां सिसांक घेवन पेद्रो जाकोब आनी जुवांव तेगी ताच्या मोगाचे सीस ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाताना ताणें तांकां चापोवन व्हेल्ले. जेत्सेमनी म्हळ्यार ती ते ताचेच सांगाता आसले आनी हांगासरी तेच ते एक सीस ताच्या सांगाता आसात. आनी वयल्या रुमांत थंयसर मोर्न दवरलां. हांगासर येवन रडतलीं पुरो रडोंक सुरू केलां. बोबो विळाप रडणें थंयसर चलतालें. आनी तांच्या काल्याक रडतात जेजू विचारता आनी उरले आसतात ते तकली समानात उरलो मेला काय हांगासर आनी काल्याक रडता म्हणटात. मतयेन मस्तनान चिंतलें थोड्यांनी म्हळें जावं की बरो. आनी जेजू म्हणालो चली मरोंक ना ती न्हिदल्या. आतां आसतलें आनी चड आसलें चड आसलें. चली मेल्या म्हण तांकां गोत्त आसात. आनी जेजू चलयेचे लागीं गेलो. आवय बापायक आनी तेगा जाणां सिसांकाण घेवन मात्र गेलो. पब्लिसिटी नाका. जेजूक पब्लिसिटी नाका. फकड येया आतां वजाप करता पळया हेणें येया थेणें येया उबें रावा पळय अशें म्हणून ताणें कोण्णाक आपोवना सगळ्यांक सकयल सांबळें. नो पब्लिसिटी. आनी चलयेचो हात ताणें धरलो आनी उतरां ताच्या तोंडांतलीं आयलीं थालिता कुम. हात धरलो थालिता कुम आनी चली उठली. पूण चलयेक उठोवच्या पयलें ताणें एक वाक्य सांगलेलें बारीक गरजेचें. चली मरोंक ना ती न्हिदल्या. चली मेल्ली गे ना ती न्हिदल्या. आतां मरण म्हळ्यार कितें तेंय आमी पळोवचें बारीक गरजेचें. मरण एक लांब आनी निरंतर न्हीद जांतले आमी उठोवंक शकना. ह्या न्हिदेंतले केवल एकलो मात्र आमकां उठोवंक शकता तो देव. दुसरें कोणीय आमकां ह्या न्हिदेंतलें उठोवंक शकना. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार रेजरेक्शन आनी रिससिटेशन म्हणले दोन शब्द आहात. रेजरेक्शन म्हळ्यार पुनर्जिवंतपण. मेल्लो मनीस परतून उठचो पुनर्जिवंतपण. रिससिटेशन म्हळ्यार मनीस मरणाच्या हंताक गेला. पळयतल्याक मनीस तो मेलाच. आपडल्यार आलं ना तोंडा उलयना कांय ना पूण नीज तो मरोंक ना. तसलो मनीस मात्र उठता. त्या देखून जेजून केल्ली अजापां रिससिटेशन. मरणाच्या तणीर अखेरीक गेल्लो परत ताका जेजून ताच्या उतरांच्या बळान आनी हाताच्या त्या आपडलेल्या लेमतीचो ती जिवंत जाली. लाजराच्या नाहीम शहराच्या विधवेच्या पुताक परत ताचें मोर्न व्हरतले आनी तें मोर्न व्हरता आसतना ताणें थंबान ते रावयलो आनी ताका जिवंत उठयलो. रिससिटेशन. त्या देखून हे दोनूय संगती आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर तो ताका जेजूक त्या पावंड्याक मरणाच्या पावंड्याक पावलेल्या मनशाकी पाटी हाडूंक तो सकलो. उरलेल्या निमती जाते ना धाकटेऱ्या निमती जाते ना पूण तो सकलो म्हणून आमकां हांगासर कळटा. स्लीप मोड. आमच्या लागीं घरांत एसी आसा आनी ती एसी स्टार्ट करूंक आनी बंद करूंक एक रिमोट आसा. रिमोट कंट्रोल. आतां अशें नमता आमी ते पळया वासा एक कडेन स्लीप मोड म्हूण बरयलां. न्हिदलेल्या वेळार आमकां जाग जायना आनी त्या वेळार कितें काम करी जाय म्हणून त्या स्लीप मोड आमकां सांगता आनी तें प्रेस करून आमी ताच्या उपरांत आमी न्हिदोंक वेता. आमचे लागीं मोबायल आसा तातूंत सायलेन्स घालें जाल्यार सदां न्हीद गुळू 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 गुरू 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 करचें मोबायल थंड जावन बसता. उलोवंकच उलयना.
एका रितीन स्लीप मोडाक वेता. परतून तें उलयचें जाल्यार परतून बटन दांबीचे. बटन दामल्लो कडले तें परतून आवाज करूंक शकता. सायलंटाचेर दवरचें म्हणटा आमी. स्लीप मोडांत जावन भायर येसय तर ताका एक बटन आसा तो दांबीसय. आमी न्हिदेंत आसतनाय आमी स्लीप मोडाराचे आसता हरी एकली. पूण आमचें काळीज रावताय. काळीज फंक्शन करनच आसता. आमचे लंग्स वगत रावता ते नाकांतल्यान उस्वास वचूनच आसता. आमी निद्रेस्त आसता. आमकां उखल मेल्यार कोणाक गोत्तू ना बरी न्हीद पडल्यार. पूण काळीज आनी थोडे विश्वे आमचे सक्रीय जावनच आसतात. हांगासर चली देखीक ती मेल्या पूण जेजूच्या त्या दृश्टेन ती मरोंक ना. देखून तिका तो उठयता. तालिता कुम, चलये उठ. आनी चली उठली. आनी जेजून सांगलां चली मरोंक ना म्हणून. त्या देखून हें अजाप आमी म्हणटा आसतना मेल्ल्या मनशाक आमी जिवंत करचें म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा चली मरोंक ना ती न्हिदल्या. पूण अहल्या एका स्टेजीक पावल्या की ती परत फाटी येवंक जायना तसल्या स्टेजीक पावलेली. तसल्या स्त्रीयेक तो उठयता म्हणलें उडास दवरचें. आनी हें घडलें कित्याक जायराच्या भावार्था खातीर मात घडलें. भावार्थ नासल्यार तें घडतें ना म्हणूनय पवित्र पुस्तक सांगता. आतां वेतना वाटेर पयलें कितें घडलें पळया. हें एक अजाप आमी पळयलें. वाटेर वेता आसतना 12 वर्सां जावन मासीव स्त्रावाच्या पिडेन कश्टांची एक स्त्री मस्त वखदां केल्लीं. आसले पयशे पुरा खर्चून जाल्ले. भिकारी जावन गेले आतां ती. कित्याक आनी पयशे खर्चूंक नात. आनी तिका कोणगी सांगता जेजू येणें वेता. जेजू वेता. ताचे जेजू वेता. तो प्रभावी मनीस. ताणें मन केल्यार तुका गुण जावंक साध्य आसा. पूण हेंगे सांगलें तिका आनी ती आयलीच पळया म्हणून. येता आसतना कितली लोकांची खेट ताच्या भोंवती. ताका आंगार पडटात. हेणें तेणें नीट चलोवंक वचोंक ताका साथ दिना. आनी तांच्या मदें घुसोन प्रयत्न करता. ताच्या आंग वस्त्रांक हांवें आपोडल्यार हांव बरें जातली म्हणलो बोवार्थ. दुसरें प्रयत्न थंय मदें वचत जाल्यार सुलाभ ना. त्या लोकांच्या खेटीन वचोन वचन 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 आपूण सोडटा. 2 संगती परत. तिचो बोवार्थ आनी तिचे प्रयत्न हे दोनूय सांगाता मेळटा आसतना एकाच घडयेन आपुडले गोडले तिका कुडींत बघता की एक नवी सकत म्हज्या कुडींत आयली. म्हजी पिडा गुण जाली. तिका मात्र गोत्तो. आनी एकल्याक गोत्तो म्हळ्यार जेजूक गोत्तो. आनी म्हणालो कोणें गे म्हाका आपडलें. कोणें आपडलें. वो काले उलयता. लोक आंगार पडटा लोटता इशिंती हें करता. इतलो लोक खंय धांवन थंय धांवन आयला आनी कोणें गे म्हाका आपडलें म्हणटा. कोण म्हजो भाव. कोण म्हजी भयण. देवाचें उतर आयकता आतां त्या प्रमाणे जी येता ती म्हजी भाव आनी भयण म्हणटा आसतना आनी ताका पिसो म्हणलें. तो पिसो जाला म्हणून आवय बापाय सांगिल्ल्या वेळार आपण व्हरोंक म्हणून ती हांव येयल्ली. आनी हांगासर कोण म्हजें आंग वस्त्र आपडटा. कोणेंय आपडलें म्हणटा. तूं आनी हांव थंय आहल्यार आमी म्हणटा आहल्या हाका सोमाना. सारयेचेर स्क्रू लूज म्हणटा आमी. कित्याक तशें वांजेलाचें वासा पायचें त्या रितीचें भोगणां आमचें तें उदेशी करता. ताच्या आंग वस्त्राचो आंग वस्त्र आपडलेल्या वेळार ताची सकत भायर गेल्ली ताका कळटा आनी ती बरी जाता. जेजू हेणें तेणें सोदतना तिका मात गोत्ता ह्या मनशाक कळ्ळें हांवें आपडलां म्हणून. ती मुखार येता. बियान खांपता म्हणून सांगतात. थरथरता आनी भोगसाणें मागता हांवें केल्लें चूक जाली म्हणून. ना तुवें चूक जाली म्हणून सांगची गरज ना. तुवें केल्लें सारकें केलां. भावार्थान तुवें केलां. तुज्या भावार्था निमती तूं गूण जाली.
जरी तरी तुका भवार्थनी नातल्लो, जरी तुवें प्रयत्न करूं नाय, तूं गूण जाती नाय, तशीच असती आसली. आनी भवार्थाचें आनी प्रयत्नाचें अजाप म्हणून आमी हें म्हणयेत. आमकां मेळचो संदेश ह्या दोनी अजापांतावन एकच, आमी भवार्थान जियेल्यार आमकां मागलेलें मेळटा. देखून आमी श्रायनांक वेता, देखून आमी विविध देव तेंपलाक वेता, भेट करता, नोवेनांक वेता, घरांनी मागणें करता. आमचो भवार्थ ताचे थंय उचारच्या खातीर, आनी तो उचारलेल्या निमती आमकां ताची आशिर्वादां मेळटात, समस्ये परिहार जातात. त्या देखून हर एका नोवेनाच्या दिसा हांगासर नोवेनाच्या वेळी अर्गां आनी तेसावां आसात. थोड्यांक बरी सैरीक, आनी एकल्या कोणाक बरें काम, मागीर एकल्या दिल्लें रीण फाटीं मेळोंक, मागीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचोंक, बांयत बरें उदक मेळोंक, भुरग्याचें देणें लाबोंक, कितलेशीं तेसावां पळया. पुरा समस्या आमी हांगा हाडून येता भवार्थान, आनी हांगासर सोडून वेता. समस्या सोडून आमी फाटीं वेता, समाधान आमी व्हरून वेता. कॅन्सर पिडा गूण जावंक, ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक, खातीची पिडा गूण जावंक, ऑपरेशन करची गरज नासतना रावच्या खातीर मस्त तेसावां आमी हांगासर आयकल्यांत. ही तेसावांय आमी हाडून आमच्या संताच्या पांयां तळी आमी दवरता, आनी देवान ताच्या मुखांतर आमकां ह्या तेसावांचो फळ दिजय म्हणून आमी आशेता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून विचारचें एकच, पयल्या सुवातेर तुजो भवार्थ घट आसा गी. दुसरें, तुवें प्रयत्न केलाय गी. घरांत बसून प्रयत्न करनासतना खालीच मागल्यार पावना. मागणेय जायचें, प्रयत्नय जायचें, भवार्थ जायचें. त्या वेळार आमकां हें सकडी आसा जाल्यार मात्र आमकां मेळटलें. म्हाका लॉटरी दी देवा म्हणून 100 पटी मागचो मनीस लॉटरीच काडिना जाल्यार कशी ताका लॉटरी लाभची, कशी ताका लॉटरी मेळची. त्या देखून पयलें लॉटरी काड, ताच्या उपरांत माग. त्या वेळार तो तुका मेळशी करतलो. आनी थोडे पटी मेळवची करना तो. कितें म्हळ्यार मेळलेले पयशे कालें करताय, मागीर मस्त पयशे मेळ्ळे, इतले पयशे कालें करचे कळना, मागीर तूं गडांगाक वेताय, बाराक वेताय, आनी खंयच्याय वायट सवयांचो गुलाम जाताय. तुजें मुखलें जिवन पाड करताय म्हणून ताका गोत्त आसा, तुका गोत्तू ना, म्हाका गोत्तू ना. त्या देखून तुका लॉटरी मेळना. मेळ्ळ्यार ल्हानशें 1 लक्ष, 1 लक्षान तुका 12 वचोंक जायना. ते हाडून करचितना आनी पुरा मुक्त जातात. 7 कोटी मेळ्ळ्यार मागीर तूं आनी की चड वयर येताय म्हणून जाणा. देखून मांद्री आसले तितलीच पांय सोडिचे म्हणटात. आनी आमच्या भवार्थाक कितलो गूण आसा म्हळ्यार तितलेंच आमकां मेळटा. उडासतोरा भवार्थ इल्लोसो आसले जाल्यार मेळचें इल्लेशेंच. एकल्यान तूप हाडूंक गेल्लो गोताय तुमकां, तूप गोता गे, तूप हाडूंक म्हणून रायान सांगलें बरें व्हडलें जेवण आसा, पाटी येता आसतना तूप दितलो, तुमचें आयदान हाडलें या म्हणलें. तूप सगळ्यांकी खुशी. रायान तूप दिता म्हणा, जेवणय मेळटा, तूपय मेळटा. त्या देखून एकलो ग्लास व्हरून गेलो, व्हडलो ग्लास, आनी एकलो चेंबू व्हरून गेलो, मागीर एकलो ल्हानशी ही हांडी व्हरून गेलो, तूप न्ही भारी मोलाचें. एकलो व्हडलें बाण हाडून गेलो, सक्कडी पळोवन आसले बाण हाडून आयला, फिरकी गोंचो म्हणून सक्कडी आसले. रायान काले म्हळें हांगासर आयलेले तांची आयदानां हाडून आयल्यात, त्या हर एका आयदानांत फुल्ल कर दियात. ग्लासांतल्याक 1 ग्लास मात मेळ्ळो, चेंबांतल्याक 1 चेंबू मात मेळ्ळो, कोळसो हाडून आयल्याक कोळसो मेळ्ळो, बाण हाडून आयल्याक फुल्ल मेळ्ळें. केद्या व्हडल्या बाणांत पुरा व्हरून गेलो. आमी कितें हाडून येता म्हळ्यार तितलें मात्र आमी व्हरता. आमी कितें हाडून येता, कितलें व्हडलें हाडून येता व्हरोंक, तितलें मात्र ताच्या चड व्हरोंक जायना. ल्हानशें हाडून आयल्यार गिंडलो हाडून आयल्लो एकलो, इल्लें तूप मेळटालें म्हणून ताका तितलेंत मेळ्ळें.
त्या देखून आमचो भवार्थ बाणा बरें जायचें, अखंड भवार्थ. त्या वेळार आमी अखंड असलेलें मात व्हरतले हांव. त्या देखून चडय आमचो भवार्थ म्हणून आमी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमेन. तो वनांना मी आयल्या पत्रेकार ओपोन दिता तुतांचे आनिकांचे बापा तुझे देवे बेसा तुतांचे आनिकांचे बापा तुझे देवे बेसा मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. तुझ्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासणाचे सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारा, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरांनी सासणाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवेत आमकां धीर दिता, ताचे शिकवण आमचें गिन्यान वच वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोते गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवडतसो गट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे कोणाची वंदन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबीत असो गुंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवी सभे सोगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरे देवाच्या माय संगाती सांजुजे ती सोपोती भगेन धर्मदुता संजुआम पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती
सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त जिवीत असो उंडो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरल्यान बापाका पावना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, सांजू हांव पौल तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवेक जेवणांत आमी आतां वांटो घेतलो. ह्या कालत्या उंड्या आनी दाका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सर्गार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळो अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन ताचेर बावार्थ दवरूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.
पावल दुसऱ्या वंदे तुम सोबतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक आंखूक आमकां उगोली देवोलीची महिमा शिकयली cursa sogut जीविता इंडाम तुझ्या हिरवळ मेलपा आनी मोजुआ पावल दुसऱ्या वंदिता सोबतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकरिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुरसार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बगसून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत देवान जायतें बरेंपण केलां आमी मागलेलें आमकां दिलां बाबर्थ विश्वास वाडयला आमच्या कुटुंबान सर्व शांत समाधान बरी भलायकी दिसपडतो ग्रास जायती योजना ताणें आमकां पूर्ण केल्या हे सर्व उपकाराचो उगडास काडून पात्रोन संता मुखांतर देवाक जेजू अर्घां दिवया एकले हांगासर मागून परिक्षेंत 70% मार्क्स रिजल्ट आयिल्ल्याक अर्घां दिता एकल्याचो उपकार मेळिल्ल्याक अर्घां दिता 3 कुटुंबां तांकां लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्घां दितात 6 वर्सांच्या भुरग्यांक किडनीचे समस्ये संपूर्ण रितीन हांगासर मागून परिहार केल्ल्याक आनी बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्घां दितात उबे रावया प्रार्थुया बहु काकूळदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी तेज्या विनोदेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता ताज्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी भगिवंतपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सजोवं पाव दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर हे भगिवन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान मरून लोकांच्या काळजांची दारां तांकां उगडू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी भगिवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच कुरसायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आज देवाचें उतर आमी आयकलें बावर्तान गूण केलेलें जेजून आज त्याच बावर्तान बरवशा विश्वासान जेजू लागीं मागया आमचो पात्रोन सांत जायती आमची मागणी बापा पुता तो भेटोवन दिता गूण करची अजाप करची सकत देवान ताका फावो केल्या तर ताज्या विनातेन आमची मागणी भेटोवन दिवया आमच्या वैयक्तीक कुटुंबा गरजां खातीर मागया आमकां हर एकल्या बरी भलायकी संतोश समाधान आमचो दिसपडतो ग्रास आमचो वावर
आमचें बिझनेस हें सर्व जेजू आशिर्वादीत करून दी. आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. कुटुंबान उणेंपण, नाबोगसाणें, राग हें सक्कट जेजूक भेटोवन दिवया. आमी हर एकलो एक जावच्या, बापाची आमी भुरगीं म्हणून वळखून घेवच्या. समाधान, संतोष, मायमोग, बोगसाण्याचो, राजी संदनाचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबान, समाजेंत, वाड्यान, फिरगजेंत रुथा करून दी म्हणून मागया. जायते आमचे पिडेस्त भाव भयणी आसात, आस्पत्रेनी आसात, कटल्यांनी आसात, ऑपरेशन थिएटरांनी आसात. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला. हर एकल्याचो उगडास काडया. आमची पिडा शिडा, आमच्यो दुखी आमी सोम्याक पातुरून संता मुखांतर उबारुया. एका दादल्याची हरनियाची पिडा गूण जावच्या. एका कुटुंबाचो जागो बऱ्या मोला बऱ्यान वांटे जावं. एका तरणाट्यातय आसचें भें पयस वचों आनी मतीन बरी चिंतना येवच्या. एकल्याचो दोळो दुगूण जावं. एकल्या SSLC परिक्षेन बरे अंक झडच्या. दोगां बरें काम मेळच्या. दोगां शिकूंक बरी मोत आनी उर्बा मेळच्या. एक अक्रिस्तांव व्यक्ती सिरियस आसा, ताका ताजे कश्ट सोसूंक बळ आनी गटाय मेळच्या. एका भुरग्या पास जावच्या. एका भुरग्या बऱ्या इस्कॉला सीट मेळच्या. एक जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या. एक जाग्याची RTC बेगीनच मेळच्या. एकल्यान पियोवचें सोडून आनी मोगान कुटुंबान जेवच्या. एकल्या परिक्षे बरे अंक झडच्या. एकल्या पोस्ट कॉन्सेसियोर सिंड्रोम ह्या पिडेतान गूण जावच्या. एकल्याचो ताळो गूण जावं. एका कुटुंबांत एकवट आसच्या. एका दादल्याच्या हाताच्या गांठीची पिडा गूण जावं. एका दादल्याक बेगीनच विजा मेळच्या. एका प्रायस्त स्त्रीक बरी भलायकी मेळो. एकल्याचे कश्ट जेजू संपूर्ण हाळू करून दी म्हणून. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यात जावं आनी संपूर्ण भलायकी ताका फाटी मेळच्या. एका प्रायस्त स्त्रियेचे पांय हुलोप तशेंच तकली गोळ गूण जावच्या. एका पुतान घरच्या जाग्याचे विलेवरीक आपल्या बापायक सहकार दिवच्या. उबे रावया. आमकां तूं पाव येवकरीचो आमकां करोमक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकडू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येव. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोललेले समितीचे संगता आश्रय आमी तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगुसीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या. आदी तसोच सदां आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परजेन भोगोवंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेबे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन.
आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो. मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वणतेल्या आमचे रेक्टर बाब आयचें जेवण दान जावन दिलां. सांजो पावल दुसऱ्याचो एक भक्तीक याजक ताजो उपकार आमी भोवडता. मुर्दोम दिल्यात रिन्ना पिंटर गांजावन सान पेद्रो वाडो, बेबी पिया जुवेल डिएलमेडा बचपे, ग्रेसी कार्डोजा सालोरेस पयलो वाडो, जुलियाना कुटिन्नो सान तोमास वाडो, आल्बर्ट पिंटो पेरमोदे. जेवण दान दिल्ल्यां आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन जुवान पावल दुसऱ्याची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुखेल हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रेक्टर बापांक हांगासर येवन आमच्या मदेगांत मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन बाबरता बरयत बाबरता विशीं जाणवाय दिल्ल्याक उपकार बाबरता देव बरें करूं म्हणटा. मुखेल आमच्या पुनशताची महापरब फेब्रुवारीच्या 6 तारीखेर सकाळीं 10:30 वरांचेर मिसाचें पवित्र बलिदाना मुखांतर आमी संभ्रमता. हे संभ्रमीक मिसाचें पवित्र बलिदान बळ्ळारी दियेसीचे गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर हेनरी सोज आमचे आनी सर भक्तिंगा खातीर भेटयतले. त्या दीस सकाळीं 10:15 वरांचेर मानाच्यो मुर्दोमाच्यो वाती हांगासर आमी वणतेल्या. मुखेल पेस्तांक आत्मीक तयाराय करच्याक 3 दिसांचो त्रिदूम फेब्रुवारीच्या 2 तारीखेर ब्रेस्तारा, 3 तारीखेर शुक्रारा आनी 4 तारीखेर सोनवारा सकाळीं 10:15 वरांचेर आरंभ करतल्या. आनी ह्या दिसांनी कुटुंबां खातीर धार्मिकां खातीर आनी पिडेस्त गरजेवंतां खातीर विशेश तरान आमी मागणें भेटयतल्या. फेस्तां आनी त्रिदुमेच्या दिसा दनपारां जेवण आसतलें. मुखेल फेस्तांक आनी तशेंच त्रिदुमेच्या मिसाचेर काणिको हाडूंक विनंती करता. तुमकां कळीत आसा फेस्त संभ्रमान दबाजान आमी संभ्रमता आनी फेस्ता बाबतींत जायतो खर्च आसा. त्रिदुमेच्या दिसांनी 3 दिसां जेवण आनी हेर जायत्यो संगती आसात. ह्या खातीर स्पॉन्सर रावूंक दान दिवं पिरजेन मुर्दोम दिवन आदार दिवच्याक हांव तुमच्या लागीं आमच्या पुनशताच्या रेक्टरा तर्फेन विनंती करता. ह्या संदर्भी म्हाका वा सिस्टर फिलोमिनाक तुमी भेटचें. मुखेल ही परब आनी ह्या वार्षिक परबेचो संदेश बापा ते सोमेस्त एक जावं आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेन वाड्यान आनी आमचे थंय सोम्याच्या मासा रक्तान आमी एककोटीत जावच्याक विशेष करून आमी मागतेल्या आनी ह्या दिशेन ही देवस्तुती आमी संभ्रमतेल्या. आनी हाका साक्ष म्हणल्यार बरी हे फेस्त जुवान पावल दुसरो 1986 इसवेन ह्या मातयेचेर ताची पावलां ताणें काडलेली हांगासर रावन तो उलयल्लो आमकां आशिर्वाद ताणें दिलोलो आनी ताज्या येण्यान जायत्यांक बरेंपण जालां. जायतीं आशिर्वादां ह्या जाग्याचेर आनी हांगासर आयलेल्या हर एका भक्तिकाचेर. मुखेल हो एक अवकाश एक कुटुंब जावन हे फेस्त संभ्रम ह्या खातीर हांव उलो दिता. हर एकल्या आमच्या ह्या पुनशताच्या भक्तिकांनी आमी सांगाता मेळून एक कुटुंब जावन ही परब संभ्रमया, ह्या फेस्ताक तयाराय करया आनी हे फेस्त संभ्रमया. आमचो एकवट
परगट करया खंडीत जावन आमच्या पात्रोनाक दोसकाय जातली आनी ह्या मुखांत्र बापाची क्रिस्ताची आशिर्वाद आमचेर आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर ह्या जाग्याचेर आनी हर एकल्या भाव भयणीचेर तो वतलो. ह्या खातीर परत एक पोटी म्हजी कलती विनंती, आमी सक्कड सांगाता मेळोन एक कुटुंब जावन हे फिरगस फेस्त ह्या पुरुशताची परब आमी संभ्रमया आनी देवाची आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. Maria आशीर्वाद आमकां बगेवन जुवां पाव दुसऱ्या बगेवन सच्चाई करूं घर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.